आता हो रोड असो पळय तो सामको गेला गांवां नांव कितें कल्ला हो रोड कितले तेंप जालो असो आसा आता 2-3 वर्ष जाली तुमगे पंचायत खंयची गावरे पिल्ला म्हणटरे हे असो रोड जावपाक कारण कितें कारण आता आमकां पैसे येतले म्हणटरे हेजे केन्ना हो रोड केल्लो हरशी तो केले आता 5-6 वर्स बी जातली 6 वर्सां मागीर तेजे नंतर मेंटेनन्स बी कांय करूं ना काय ना तुमगे खंयच्या गांवांत कितले लोक आसा हांगा वयर आमगे लोक आसतले 150 आनी तुमकां हांगा येवपा वचपाक त्रास पडटा आसता आनी आनी व्हडली गाडी बी आतां 4 व्हिलर कोण आता कितें भाड्या कितें हाडपा आसलें व्हरपा आसलें न्हू यो म्हणल्यार कोण घालपा तयार जायना आनी एम्बुलन्स कोण बरो ना जाल्यार कितें करतात ना ना एम्बुलन्स येयना न्हू वयर आतां पयलीं येयली आतां येयना न्हू म्हणटरी हांगा रोडाचे प्रॉब्लेम आसा तुमी पंचायती तुमगे पंच कोण पंच थोडी ताका सांगूं ना बी तुमकां हेजे बद्दल सांगलें तेणी बी खूब हें केलें पूण कोण आमदार वयर आमदारा फुडें आहा न्हू तें तुमी गांवचे तांगे ह्या वाड्या वयले नाण्या गटान ह्या वाड्या वयले सकले वाड्या वयले तो आमगे ते सायडीन रस्तो आनी हो कल्लीचो आतां तेंगे 3 वर्स जाले म्हणटकूच आतां रस्तो सांपिड्यार जाले समज कोण बरो ना जालो कितें जालें न्हू तांकां इतलो प्रॉब्लेम रातचो की हाडपा 108 कोणाक फोन मारलो एम्बुलन्स न्हू ती थंय येवन सकतात हेजे वयर येयना कित्याक कारण रस्तो सामको पिड्यार जाला आनी त्या रस्त्याचेर येवपा सिच्युएशन ना कोण एक बरो ना जाल्यार एक बायक घेवन येतलो ताका येवंक मेळना तो हांगा पावता मागीर तो वचपाचो इतली परिस्थिती ह्या रस्त्याची तो म्हाका दिसता रस्तो आमी पळयता हांगा रावन तो केले नंतर म्हाका दिसता एक म्हयनो बी तो बरो टेकलो आसतलो 1 म्हयन्यानंतर सगळो कंप्लीट गेलो तो मेंटेनन्स ना कांय पॅच मारप ना कांय ना सगळा गेलो ऑलमोस्ट ह्या पावसा तरी निदान ह्या गाडी तर व्हरोंक मेळपाचीच ना वयर सा इतलो पिड्यार जालो आनी खळी पडून चल व्हांवून गेला सामको प्रॉब्लेम ह्या लोकांक इतलो तेन्ना कोणी तरी तेंचेर मातशें एक लक्ष दिवन तेंगे लोकां खातीर मातशें चिंतचें भुरग्यां खातीर आतां भुरगीं इश्कोला वयता हांगच्यान ती मायणी इश्कोला वयता ह्या रस्त्यान चलत वयता थोडी कोण कळमो वयता पूण ह्या रस्त्यान आतां तांकां येवपा वचपाक गाडी ना कांय ना चलत सकाळीं उठून ती सकाळीं 5:30 उठून भुरग्यांक चलपाक लागों पडटा ती इश्कोला वचपा आनी येता आसतना घरा 4 पावता ती लोक इतली परिस्थिती तेंगे सामको बिकट आसा कल्ली गांवांत आतां हो कितलोसो रोड आसा रोड हो टोटल फूल हांगच्यान टोटल फूल 1800 एरिया 1800 आसा तेन्ना जे मातशें कोण तरी लक्ष घालचें आमदारान जावं कोण PWD मिनिस्टरान लक्ष घालचें अशें म्हणटा आमी सामकी त्रास आनी लायटीचो बी तसो पावसा आसा डेली लायटी प्रॉब्लेम ह्या गांवांत सामको डेली आज लायट गेली 4 दीस लायट ना परत गेली आनी 8 दीस लायट ना अशें करून इतलो त्रास पावसा हाल भोगूंक पडटा हांगा सामकी त्रास जाता आनी मेन मेसा रोडा लागून तुमचें नांव कितें म्हाजें नांव प्रदीप वेळीप तुमचें नांव बीग गांवकार हे आतां खंयचो गांव हो काजूर नाण्या गटान हांगा प्रॉब्लेम कितें आसा प्रॉब्लेम म्हळ्यार मेन म्हळ्यार उदकाचो उदक आमगे टाकी फुटल्या आतां 7-8 वर्सां जालीं टाकी फुटल्या उदका सामको प्रॉब्लेम आनी त्या उदका पळय जाल्यार उदक खावपाक नाका तांबडें अशें उदक येता सामकें जळाचें पायपलायन आमी 2 कडच्यान आमी इल्लें करून पायपलायन करून तें उदक हाडून हें टाकयेक सोडलें पूण ती टाकी सद्या फुटली आसा तितून आतां इल्लें म्हळ्यार उदक उरना खंयच्यान उदक येता तें टाकये मातशें पळय हें उदक आतां कितली वर्सां जालां आमी हें उदक खाता ह्या उदका पळय कितें आहा तें पळय तोरें आनी कितें म्हण आमकां कांय कळना त्या कोणकोना इल्लेंशें उदक उरता हितून तें आमी इल्लें पायपा पडटे लोक सगळे एडजस्ट करून उदक खाता कितलीं वर्सां जालां आमी गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड करता सगळ्याक करता पूण आमकां कोण आमगेर एक्शन घेतना आनी हें पळय हें उदक पळय आमी कसलें तें आमी हें उदक आनी आमी जगता लोक सगलो इल्लें करून आनी पळय हो एक पायप आमी बरें वयर सावन आमी पायपलायन करून हाडला थंय बी अशें चिखला उदक तें दोनी कडेचें एडजस्ट आनी इल्लें करून आमी आमगे कशी ती गरज भागयता आनी हे उदकाचेर आनी हें पळय हें कितें पळय हें सगळें तोरें हें उदक ना कांय ना हांगा आनी सगळे अशें करून लोक आमच्या उदका सामके हाल काडटा हांगा ह्या उदका सगळे लोक आमगेले म्हणटा गव्हर्मेंटान तेजेर कितें तरी एक्शन घेवन आमची कितें तरी आमचें चिंतचें लोकांचें उदक ना तेन्ना आमकां कितें तरी सुविधा करून दिवची
गांव आमगेलो हांगा काजूर नाण्या कोट्यान वाडो हो वयर काजरीचो नाण्या कोट्यान म्हणटा हांगा त्या गांवां पळय ह्या वाड्यार आमी उदका परिस्थिती पळय आतां सद्या ही कितलींशीं वर्सां जालीं अशीच आसा आमी अशेंच उदक खाता अशी हे पद्दतीन उदक आमगेलें. म्हजें नांव तोळयो गांवकर. हांव कावरी किल्ला पंचायतीचो काजूर वार्ड नंबर 1 तो मेंबर हांव. आनी आमचे थंय गांवाक रोड म्हणजे सादारण काजूर ते कल्ला हो रोड एक सादारण 3 ते 4 किलोमिटर आसा. इतलो सामको गेल्लो आसा की ती सामकीच सामकी इतली रिक्स आसा की ते लोक कशे येता आनी कशे भोंवता म्हणटा ते आमकांच खबर आसा. म्हणटना जर चुकून तेका आतां बरो ना जाल्यार 108 आमकां थंयच्यान आमकां सगळें हेका कितें तरी करून ताका फाटी मारून आमी ताका सकयल सादारण 4 किलोमिटराचेर हाडचें पडटा. पण सादारण 10 वर्सां पयलीं रोड जाल्लो त्या रोडा इतलें जें आसा की ताका डांबर म्हणटना सामकीच लोकां त्रास आनी तितले भितर उदकाचो एक प्रॉब्लेम दोनूय गांवां काजूर कल्ला काजूगटो उदकाचो एक प्रॉब्लेम आसा. उदकाचो प्रॉब्लेम आसा कित्याक आतां बोरिंगाचें उदक आसा पूण तें बोरिंगाचें उदक आमचें ते लोकांक तें बरें उदक ना तेची क्वॉलिटी बरी ना. आतां तुमकां मार्च एप्रील मे ह्या म्हयन्याक उदकाची स्थिती कशी आसता? उदकाची स्थिती म्हळ्यार आमची ज्यो आमची पयली झरी आसलेल्यो त्या झरीचेर आमी थेंब्यान कट्ट्यांनी भरून आमी हाडटा. तें बोरिंगाचें उदक आहा तें आमकां तें पावना. पूण ह्या 2-3 म्हयन्याक आमकां इतले त्रास सामके म्हळ्यार सामके त्रास. ते PWC वॉटर सप्लाय मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालून आमचें जें कितें आसा तें थंय तरी पायपलायन सगळें व्हरून दवरलें आसा. पूण कित्याक लागून उरलें तें म्हाका खबर ना. कित्याक आतां हो उदकाचो इश्यू मागीर रोडाचो इश्यू आसा हे गांव कितलीं वर्सां जालीं हे तशेंच आसा चालू? अशें कितलींशीं वर्सां म्हणजे सादारण 20 वर्स जाले ते बोरिंगाचेच आमी चलता. बोरिंगाचेच उदकाचेर आमी चलता. आमकां साळावलीची अशें लागीं आसा पूण जालें म्हणटा सगळें. पूण आज पर्यंत पायपलायन येयल्या तुमगे गांवांत? ना आजून पायपलायन पावली ना. आजून पावली.